पारकून पळोवचो वायट शेगून न्हय, पूण फारिजेवांनी जेजूक पळयल्ले रितीन एके रितीचें परकीपण दिसून येता. आमी मार्क सुवार्तेच्या 8व्या अध्यायांत आसां. तशें म्हणटना जेजून जायतीं आश्चर्यां केल्ल्या विशीं वा कुणा दाखयल्ल्या विशीं आमी वाचलां. 8व्या अध्याया उपरांत आमकां जेजूची आश्चर्यां पळोवंक मेळची उणी. 8व्या अध्याया उपरांत आमी जेजून आपल्या शिसांक मोगा, सेवे आनी कश्ट सोंसच्या मुखांतर आपलो पाटलाव करचे विशीं आनी आपल्या कश्ट, मरण आनी जिवंतपणा विशीं सांगून दिवचेंच चड प्रमुख जाता. जेजून केल्लीं महत्कार्यां जायतीं आनी तीं फारिजेवांक पावनात आनी तीं पावशीय नात. तांणी जेजू लागीं कुणा मागुल्लो उद्देश जेजूक सतमानच्याक न्हय, बगार ताका कांय रितीन शिरकावून घालच्याक. जेजू सोय मानोभाव स्पश्ट करता की जेजूची आश्चर्यां आनी कोणाय विरोध तर्काक रावून आपलें सारकें म्हूण बासूंक आनी आपणाकच वर्तो करूंक न्हय, बगार सर्गींच्या राजाची शिकोवन परगटूंक, ते राज परगटूंक आनी अस्कत्यांक, पिडेस्तांक, देंवचार लागिल्ल्यांक, दुर्बळ्यांक तांच्या बांदपासांतलें सुटोवन बाचाव करूंक. येदोळ केल्लीं महत्कार्यां मांडून घेवंक इन्कार केल्ल्या फारिजेवांक पळयवन जेजू मतींतच सोसकारता. फारिजेव जेजून गरजेवंत आनी विविध रितींनी गोवळी नासलेल्या शेळयां परी आसलेल्या लोकांतय दाखयल्ली ती अनंत आनी सार्वत्रिक भिरमोत वा हुस्को समजून घेवंक सलवले. आमकां सुवार्तेंतावन मेळचो संदेश भोव तीक्ष्ण. ताचेर बरवसो आनी विश्वास दृढ करच्याक तुका जेजू विशांतली सुवार्ता पुरो वा ताचेर विश्वास दवरच्याक तूं एका परक्या परी आनीकय व्हड व्हड कुणांक आश्चर्यांक राखून आसाय.